एक म्हणजे जो इश्यू केला SOP पयलीं त्यो आमी विथड्रॉ करता. सगळ्या लोकांचे सेंटिमेंट्स लक्षात घेवन आमी त्यो SOP विथड्रॉ करता. त्या एक्सपर्ट कमिटी आनी हायकोर्टाच्या गायडलायनीच्या नुसार मिटींग घेवन काही एक्सपर्ट कमिटी दोतोरांनी दिल्ली ही सजेशन्स आसा आनी ती तशाची तशी रुटीन फायलींतल्यान ही SOP म्हणून गेल्ल्यो आसा. गणेश चतुर्थी हो स्टेट फेस्टिवल आसा. प्रत्येकाच्या घराघरात चवथ ही खूब व्हडा उमेदीन मनयली वयता. हाजी म्हाका चत्राय आसा. लोकांच्यो भावना म्हाका समजता. भटजी प्रत्येकाच्या घरात येवन भटजीन पुजा केल्ली ही सगळ्यांक जायी आसता. गणपतीचें विसर्जनय वेवस्थीत केल्लें सगळ्यांक जाय आसता. हांव फक्त सगळ्या गोंयकारांक आव्हान इतकेंच करतलो की आमी चवथ मनयता आसतना सुद्दां ही प्रिकॉशन्स घेवची, आमी काळजी घेवची, जेणे करून की कोविडाचो स्प्रेड जो आसा तो सगळी कडेन जावचो न्ही. 144च्या अंतर्गत आमी रुटीन ज्यो SOP आसा आमचे रुटीन म्हणजे 114 कलमाच्या सकयल कलेक्टरान ज्यो इश्यू केल्ल्यो आसता, चड गर्दी करची न्ही किंवा बाकीच्या सगळ्या ज्या ज्या जाग्यार प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती घेवची. म्हाका अशें दिसता फक्त ज्यांच्या घरात एखाद्या वेळी होम आयसोलेशनान जर एखादो पेशंट आसत जाल्यार तेंच्यांनी सगळी प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय ती घेवची. अदरवायज बाकीच्या बाबतींत जी इश्यू केल्या ती अननेसेसरी लोकां मदीं बी म्हणजे पॅनीक हे क्रिएट जावची न्ही आनी लोकांच्या सगळ्यांचो चवथीचो व्हडलो उत्सव हे सगळें कन्सिडर करून जी SOP दिल्या ती आमी विथड्रॉ करता. नव्यान SOP करेक्टेड बी अशें येवचो ना. करेक्टेड म्हाका दिसता गोंयकारांनी आमी सगळ्यांनी जर प्रिकॉशन्स घेतली आसत, सगळ्यांनी जर वेवस्थीत रित्या म्हणजे प्रिकॉशन्स घेतली जाल्यार वेगळी SOP आमकां आनी काडची पडची ना आनी ती काडची पडची न्हू अशें म्हाका दिसता. आमीच आमच्या सगळ्यांची लोकांची आपली काळजी घेवपाक जाय. त्या बरोबर लोकांची बी काळजी जी आसा ती प्रत्येकान घेवपाक जाय. ज्याचे ज्याचे बद्दल हांवें मडगांव उलयता आसतना मुद्दामून सांगलां भायरसून येवपी जे लोक आसत ओके जाल्यारय तेंच्यांनी डबल वॅक्सिनेटेड आसपाक जाय. चुकून भायल्यान महाराष्ट्राक म्हणजे तेंच्यांनी बी RT-PCR ही करून घेवची. म्हणजे मुद्दामून म्हणल्या केरळ सारकिल्या राज्यान येता आसत कोणाच्या घरान येता तेंच्यांनी बी तांकां RT-PCR मुद्दामून करून घेवची. तेंच्यांनी स्वताहून विलिंगली घेवची. जे आमी रुटीनली सद्या आमची SOP चालू आहा त्या SOPच्या नुसार जेणे करून आमकां घरांतल्या नवीन घरान जे येता तांचीय प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. खास करून आमकां भुरग्यांची काळजी घेवपाक जाय. ताच्या खातीर म्हाका दिसता केरळ आसतलें महाराष्ट्र आसतलें ह्या सारकिल्या राज्यांत येवपी RT-PCR पयलीं करची आनी ताच्याच उपरांत तांच्यांनी लोकांच्या मदीं मिक्स जावचें. कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सगळ्यांनी सांबाळचे नवे SOP. एक्झॅक्टली रायट. म्हणजे आमी म्हणटा तो कोविडचो प्रोटोकॉल जो राज्यांत आसा तो प्रोटोकॉल जो आसा तो सांबाळचो अशें म्हाका दिसता. ताजें आमकां मुद्दामून आनी नवीन SOP जी आसा ही सेपरेटली आमकां जरी म्हटलां की एक्सपर्ट कमिटीन सजेशन दिलां पण तरी सुद्दां आमकां ती नवीन आनी काडची पडची